तुया 52 कोटी रुपया मोडून बांदिल्ले हॉस्पिटल धवो हत्ती जावन रावला। हॉस्पिटल नावाक बांदून दवरला, तातूंत कसलेच तरेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवंक नात। पूर्व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी ह्या हॉस्पिटलाचे उक्तावण जाल्ले, पूण डायलिसीस विभाग सुरू केल्लो। डायलिसीस विभाग चालू केला खरो, पूण उपचाराक घेवपी दुयेंतींक वखदां मेळनात। हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवच्यो अशी मागणी तुयेचो सरपंच आनी पंच वांगडी निलेश कांदोळकारान केल्या। 2021 हेजे मुख्यमंत्रीन उद्घाटन केल्लेले येद्या व्हडल्या हॉस्पिटलाचें उद्घाटन करून एक डायलिसीस युनिट चालू केल्लो। आता प्रत्यक्षान पळयत जाल्यार एक पेशंट दिसता येता भितर अशें आयकोंक येयला, बट बाकीचे अजून मेरेन तशें कांय ना। येदी व्हडली हॉस्पिटल बिल्डींग केल्या, आमची लोकांची सगळ्यांची मागणी आसा। कितें जाता की एक पंच मेंबर आमी म्हणटात की आत्मनिर्भर गोवा आनी कितें स्वयंपूर्ण गोवा बी, जाल्यार आमी ते स्किमी लोकां मदीं पावोवंक जाय। आमी ते स्किमी पावयतात, तेच प्रमाणे लोकांचें कितें आसता की तेंचे प्रश्न आसा ते सरकारां कडची पावोवंक जाय। सो ते कर्तव्य करता आयज हांव, आनी सरकारा कडच्यान तुमच्या माध्यमांतसून मागणी करता की लोकांची व्हडली मागणी आसा की हे हॉस्पिटल जे आसा ते जाता तितल्या बेगीन सुरवात जावपाची। स्थानिक वीरनोडा गांवचे रेखा परब। हांव आयज हांगा तुये हॉस्पिटलान येयलेले, म्हणजे पळोवया आमच्या एरियेन कितें डेव्हलपमेंट जाता, कारण डेव्हलपमेंट म्हणटात न्हू, म्हणून हांव सहज पळोवंक येयले। पळयता कितें जाल्यार हांगा सगळे कुत्र्यांनी घाण करून हे 52 कोटीचे हॉस्पिटल हे कोणा खातीर करतात तुमी? लोकांक जर पेडण्याच्या लोकांक जर एक टायमींग मेळपाक जाय खंयचेय गोश्टी। आयज फक्त डायलिसीस डिपार्टमेंट एक फक्त हे केल्लेले आहा, ओपन केल्लेले आहा, आनी तेतून एक दोनच पेशंट येतात आनी थंय वखदां ना काय कसलीच फॅसिलिटी ना। सरकारा कडेन एक रिक्वेस्ट करता आमी की तुमी जाता तितके बेगिना पेडणेकारांच्या सोयी खातीर आणि पेडणेकारांच्या बरोबर महाराष्ट्रातले जे सिंधुदुर्गाचे लागींचे जे लोक आसात तांकां हेचो बेनिफीट जावनी, आणि हे तुये हॉस्पिटल आमचे स्थानिक आमदारान मातसो लक्ष घालूनी आणि जाता तितले बेगिना सुरू करात।